दिगंबर बाबाचो 13 वर्सां उपरांतचो कमबॅक म्हळ्यार खरेंच पांडुरंग बाब जर म्हणपाक जालें जाल्यार 12 वर्सांचो वनवास आनी फाटली 1 वर्स ते अज्ञातवासां आशिल्ले मंत्री जाता काय मंत्री जायना अशी परिस्थिती भितर तांणी दीस काडले. सो हाव आर यू लुकिंग एट बोथ दीस थिंग्स लौकीक? आयज उलयले बायट दितना न्हू ते सांगता आसतना न्हू जेन्ना रोखडेच गव्हर्मेंट फॉर्म जाल्या उपरांत रोखडेच 8 जाण जेन्ना काँग्रेसचे 8 आमदार येयल्ले पळय न्हू तेंचे रोखडेच हें जावना इंडक्शन जावना टायम गेलो वर्स जाले उपरांत एकट्याचेच केले ते आलेक्स बाबाचे. तेन्ना दिगंबर कामतीन एक बायट दिल्ली की आपले कमिटमेंट आसले आलेक्स बाबाक मंत्री करपाचे ते फुलफील केला. मागीर तुमचें बी कितें म्हटल्यार ते मागीर देव पळयतलो अशें बी ते गजाली ते टायमाची तशी बायट आहा. तेजे उपरांत आयज 2 वर्सां जावना आलेक्स बाबाक पण आलेक्स बाबाक मंत्री म्हणून देंवचो पडटा आनी तेजे कमिटमेंट जे फुलफील ताका मंत्री केल्लो तो मनीस आयज मंत्री जालो. दिगंबर बाब कमिटमेंट फुलफील जाली कितली वर्सां खातीर करता म्हणून खंय कमिटमेंट दिल्ली ते तेणी एकदां केलें. सो आयज तेणी बायट दिता आसतना दिगंबर मेन्शन केलें 13 वर्सां आपूण कॅबिनेटांतल्यान भायर आसलो 2012तल्यान तो एक टर्म 2017चो एक टर्म आनी आतां 3 वर्सां आनी आपूण आतां आपल्याक आतां काम बरें करपाक लोकांची कामां करपाक हे सगल्यो गजाली ते जे मनान आसले पळय ते उलोवन दाखयले. पण दिगंबराचे कशें आहा BJPची तेंची हिस्ट्री तशी आहा. सो तेजी चर्चा आतां पळोवन तुमच्या हेडोनाचे आतां रील सर्क्युलेट जावपाक लागले 2016 जेन्ना पर्रीकार जेन्ना बिटरनेसाचे उलयता आपल्याक आयुश्याचें एकूच दुख्ख की दिगंबर सोडून त्रास जाले ते रील आतां परत सर्क्युलेट अपलोड जावपाक लागला परत सर्क्युलेटूय न्हू त्यो आतां गजाली जावपाक लागतल्यो. पण दिगंबरान आयज उलयता आसतना बरे उमेदीन आसले तेणी सांगलें तेणी की 13 वर्सांनी आपूण येता आनी आपल्याक आतां काम करपाक जाय म्हणलो खातीर. पांडव तो म्हजो इंटरव्यू कितली वर्सां पयलींचो आतां 9 वर्सां पयलींचो इंटरव्यू 9 वर्सां पयलींचो इंटरव्यू जो आसा तो आज व्हायरल वचपाक लागला आनी ते क्लिप सारके. सो लोकिकान बरी याद करून दिली म्हाका. सो आनी खूब जाण तो सकाळच्यान म्हाकाच 20-25 जाणांनी तो म्हजोच इंटरव्यू धाडला. सो एक गजाल हातूंतल्यान क्लियर की दिगंबर बाब कमिंग बॅक इन टू द कॅबिनेट दीस इज सामकें प्रॅक्टिकली द एंड ऑफ मनोहर पर्रीकर इम्प्रिंट ऑन दीस BJP. अशें तूं प्रमोद तशें म्हणटलो पूण राजकारणान सगळे हे न्हू सगळ्यो गोश्टी माफ न्ही. हे इतले व्हडले तत्वज्ञान जेन्ना आसा तेन्ना ह्यो गोश्टी आमी कित्याक हे करपाक जाय. आनी मनोहर पर्रीकराच्या काळान सुद्दां अनेक लोक जे काँग्रेसीन जे बदनाम आशिल्ले ते सुद्दां BJPन येयल्ले आमी पळयल्ले आसा. बरोबर. सो दिगंबर बाबाकूच कितें एक्सेप्शन जेन्ना सोडून गेलो म्हणून आयुश्यान दिगंबर कामत मुख्यमंत्री जालो काँग्रेसीचो 90च्यान जी गोंयान जे 90च्यान तुवें पळयलां 77च्यान नेतृत्व बदलाचे 2-2, 3-3 म्हयने वर्सान चलताले. फर्स्ट टायम दिगंबर कामतीन ती 5 वर्साचो कार्यकाळ पूर्ण करपी CM तो. सो म्हाका दिसता की तो थंय सोडून गेलो म्हणून CM जालो न्ही तो नाजाल्यार तो CM कसो जावपाचो केन्ना जावपाचो. बरोबर. सो पॉलिटिक्सान हे सगळ्यो गोश्टी चलता. जेन्ना 2017ची इलेक्शन आसलें माविन बाब जेन्ना पार्टीन इंडक्ट केलो तेन्ना आमचेच म्हजी गाडी कडेन झगडी जाल्ली पर्रीकराची. तूं तेन्ना स्कॅमिश म्हणटालो तेका दॅट वॉज अटेम्प्ट टू स्कॅम. पर्रीकरानूय ते केल्ले न्हू. बरोबर. सो आतां जेन्ना तूं म्हणटा की जे कोण मनोहर पर्रीकराचे बरे मागपी ते जेन्ना हो व्हिडिओ सर्क्युलेट करतात तेन्ना तांणी अटेम्प्ट टू स्कॅमाची याद करची अशें तूं म्हणटा. सारकें न्ही लोकांचें. This is the end of Parrikar imprint on this BJP now. We have always been saying that this is a new style BJP with Digambar Kamath coming back in. New style BJP, yes. That Parrikar imprint is over now. Looks like it's fading slowly. आणि एक दुसऱ्यांचे प्रकरण कशें जावंक लागलां कोणूय येता कोणूय वयता. द व्हेरी सॅड पार्ट हे प्रमोद इज आतां आमी परफॉर्मन्साची बात उलयता पळय. Is there a serious assessment on performance? आता पळय निलेश कब्राल आशिल्लो परफॉर्मिंग वेल ड्रॉप केलो. एलेक्स सिक्वेरा परफॉर्म वेल but I mean although he is saying that he is quit perform well when it comes to getting votes for BJP. Yeah, that is so the parameters of performance have changed. Performance parameters have changed. But where did he lack? Where did he lack? ते कितें करपाचें आशिल्लें सगळें केलें ताणें. In fact he was handling a very sensitive portfolio. Environment ministry was very sensitive. And हे जावन बरें हें दिसता की
परफॉर्मन्साचो आनी कांय व्हॅल्यू ना. आनी तुमी कितें म्हणटाले जेपीन परफॉर्मन्स परफॉर्मन्स कांयच चलना. तूं म्हणटालो आपण लोकां खातीर काम करतलो, हें करतलो, कांयच फरक जावचो ना. हें दिस इज ओन्ली अ मिडिया हायप ऑफ कॅबिनेट रिशफल म्हणटा ती लोकांक बेश्टें हें करपाचें तें. आनी तितून भितर कांयच ना. इच वन लोकांचो काय फायदो ना म्हणटा तो. कांयच फायदो ना. पर्रीकराचे म्हटले म्हणून. पण आता 2019 सावन प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हा. बीजेपीतलो एकूच मुख्यमंत्री जो कंटिन्युअसली 6 वर्सां प्लस गेलो न्हू. हय तेणी एक रिकॉर्ड मोडीत आतां आपल्या बीजेपीच्या मुख्यमंत्र्यांचे पण बाकीच्यांचे. तो एकटोच मुख्यमंत्री तेज्या अंडर इलेक्शन जालां तितून कोणाचोच सपोर्ट घेनासतना 20 सीट हाडले. पर्रीकराचे 21 येयल्ले पण MGP बरोबर आसली आनी ते सपोर्टान ते सिंगल वचून तेंच्यांनी 20 सीट. म्हणजे तेणी एक रिकॉर्डूच असो मोडीत आपलो छाप सोडीत गेला तो सामकें. सो तूं म्हणटा की तो जो पयलूचो छाप आशिल्लो तो गेल्ल्याच परफॉर्मन्सांतल्यान उडयता. अशेंच न्हू की ह्यो गजाली जाता, परफॉर्मन्सांतल्यानूच तेणी आपलें नांव केलां. ते प्रिंसिपल्स पॉलिटिकल एथिक्स आनी हे कांयच लागना. तू म्हाका कांयच लागना. सांग, कित्याक हांवें प्रिंसिपल्स आनी एथिक्स हो शब्द हो प्रोग्राम स्टार्ट जाय आसतना वापरला केन्नाय पॉलिटिकल. तुजो व्हिडिओ येता तसोच मरे. आनी खुबशे व्हिडिओ व्हायरल जाता. कशे दीस व्हेरी मिनिस्टर्स वेन दे वर इन काँग्रेस दे वर हॅमरिंग द बीजेपी लायक टेअरिंग देम अपार्ट. करप्ट म्हणटाले आनी कितें म्हणटाले. आनी प्रमोद सावंत अशा पोजिशनाचेर आहा की पयलीं आमी थोडे दीस पयलीं म्हणटाले की चडशे दिगंबर कामतीचे कॅबिनेटाच्या अंडर आहा फक्त तो आनी सुभाष फळदेसाय दोगूच जाण ओरिजिनल बीजेपी कशे. आयज तेच्या अंडर आमी म्हणपाक शकता 2 पयलींचे पॉवरफूल चीफ मिनिस्टर तेच्या अंडर मंत्री आहा, रवी नायक आनी दिगंबर कामत. आनी बाकी सगळे काँग्रेसचे ते तेन्नाचे ते खडेगाज पळय न्हू ते तेच्या अंडर मंत्री आहा. तेजी लिडरशीप तेणी हो पर्स्पेक्टिवाचो भाग.